not also corruption, it's a loot. Loot is going on in Goa. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. गोंयांत भ्रष्टाचार न्ही लूट चल्ल्या. मंत्री पैसे मागतात म्हणून आदलो मंत्री मडकयकारान विधान केल्या उपरांत बोवाळ. सत्ताधारी मंत्र्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. सीएम पांडुरंग मडकयकारान तुमचेर आरोप केला मंत्र्यांचे की सगळे पैसे पांडुरंग मडकयकाराक विचारा होते. Mr. Madkekar basically should name the minister who has asked him for money. Who has asked him for money? That should be whether the minister is asking for money, that he should basically clarify. पैसे लागते मंत्री पैसे मेजपाक बिझी आहे म्हणटा. तुम्ही मिडियामध्ये ज्याने सांगला ताका नांवूय सांगपाक लाय. आतां तो अर्दें करतलो, तूं म्हाका विचारतलो. म्हाका दिसता देव कापरेश्वर इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस. आनी ह्या टॉपिकाचेरूच आमी बंद करया. See, in a democracy, one should be careful but not to abuse the freedom one has to speak. He was a former minister. I don't want to speak more. Everybody knows him well and he knows this ministry also well. He should look into his own backyard and what happened during his time before commenting on others. My simple advice to him, don't throw stones at glass houses. Followed, na? If is something wrong, then he should go and file a police complaint and straight away take action. प्रॅक्टिकली कोणा कोणी असलो जर व्यक्ती आमदार म्हणजे पब्लीक हे आरोप करप बरोबर न्हू. सगळे बाबा मिनिस्टर सोड अशें म्हणप बरोबर केलो अशें म्हाका दिसता. आता त्याने कोणाक दिला कोणी घेतला हे त्याच्या तोंडात हातानच स्पश्टीकरण दिवसांना मातसं स्पश्टीकरण करप. मजगती विरोधकांनी सरकाराक सल्लो. is not a new revelation. आम्ही टाइम एंड ओवर अगेन आम्ही हे एक्सपोज केलोले आहा अबाउट करप्शन, लूट बाय मिनिस्टर्स जावं ब्युरोक्रेट्स बाय द गव्हर्मेंट फ्रॉम द सेक्रेटरीएट टू द पीडीएस. हे सगळे हितून लूट मारपा मुखार आहाय. तेणेन खरें म्हटल्यार हे आउट करपाक जाय कोण तो मिनिस्टर आनी हेची जी कंप्लेन आसा ही कंप्लेन बरोवपाक जाय. तशेंच जे विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तशेंच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आसा ईडी हेंच्यान सगळ्यांनी पांडुरंग मडकयकार हेंचे कडेन वसपूस करपाक जाय, तेंचेर इन्क्वायरी करपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. ही लूट अजुनूय चल्ल्या तेन्ना एक्चुअली ताच्या सारक्या मनशान सांगप की नाही आपल्या गँगान जॉईन जाता म्हणून दुसरो कोणतरी मंत्री अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें. दीज आर गँग ऑफ गुंडास. भारतीय जनता पार्टी हॅज बिकम गँग ऑफ गुंडास. गँग्स ऑफ बसेपोर म्हणून आशिल्ले पळय तशें आतां गोंयांनी स्टार्ट करपाक जाता. ही शूड बी कॉल्ड एज अ विटनेस एंड सेट दितलोय क्रायम करता आनी घेतलोय क्रायम करता. बोथ शूड बी चार्ज अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट. दिसतो एक हाय टायम जाल्लो आसा की ह्या स्टेटमेंटाचेर एक थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. तें लोकल हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन काय दिल्ली. म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान एक दिल्ली इन्व्हेस्टिगेशन टिमूच धाडची गोंयांक की गोंयचो करप्शनाचो हे पाळो इतलो वाडलेलो आसा. म्हाका दिसता ओपन येवपाक जाय आनी हाजेर खरें म्हणल्यार एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय. कित्याक ही हे सेड घ्या म्हणून 20 लाख दिले ताका व्हरा आनी काडा कोण मंत्री तो. ह्या खंयच्या मंत्र्यान पयशे घेतले, खंयचो मंत्री हातूंत इनवॉल्व आसा, खंयच्या कामाक घेतले हें जनते मुखार येवपाक जाय. कित्याक आज बीजेपीन सामान्य बारीक जनतेचेर इतलो दबाव घातला की प्रत्येक मनीस भिता उलोवपाक. मडकयकारान नवे विधान करूंक ना. भ्रष्टाचार सुरूच आसा. हांवें विधानसभेतूय विशय काडिल्लो. विजयाचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.